ह्या कार्यक्रमाक त्याच बरोबर उपस्थित आशिल्ले कितलेशे हितचिंतक आमच्या बरोबर आसात आणि खास करून मिडिया वांगडी ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आयज कव्हरेज दिल्या. हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजासान उपकारी आसा की तुम्ही आयज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. पद्मिनी फाउंडेशनाचे काम 2019तल्यान सुरू जाता आसतना आमी पळयले वेगवेगळे उपक्रम हातीन घेतला आणि भितर खास करून जो म्हाका अशें दिसता आणि म्हाका अशें दिसता की हो कार्यक्रम जो आसा हो खूब जाणां मेरेन पावतलो आणि ताची खूब गरज आसा तो म्हळ्यार करियर गायडन्स प्रोग्राम. आमकां सदांच अशें दिसता की करियर गायडन्स प्रोग्राम हें नवीन नांव ना. करियर गायडन्स हें सहज आमकां जर खंयचोय करियर करपाक जाय जाल्यार आमी सहज गुगल करूं शकता, फायंड आवट करूं शकता. पण अशा तरेचें म्हाका दिसता पर्सनल इंटरॅक्शन आसप खूब गरजेचें आसा. आयज ह्या वाठारांतली 13 स्कूल्स ह्या कार्यक्रमान सहभागी जाल्ली आसा आणि खूब बरें दिसता. हांव उपकारी आसा सगळ्या हेडमास्टरांचे, सगळ्या हेडमिस्ट्रेसांचे, कित्याक तांणी मुद्दमून आपल्या भुरग्यांक पूर्ण 10वीच्या क्लासीक म्हणटा तशें आयज ह्या कार्यक्रमाक धाडिल्ली आसा. कित्याक सहज ती म्हणूं शकताली वी हॅव अ पोर्शन टू कंप्लीट, बट स्टील दे सेड करियर गायडन्स इज मच मोर इम्पॉर्टंट अँड हेन्स दे हॅव गिवन एम्पल इम्पॉर्टन्स टू दिस प्रोग्राम. लास्ट इयर जेन्ना हो प्रोग्राम जाल्लो तेन्ना आमी 5 वेगवेगळे टॉपिक्स घेवन हो प्रोग्राम घेतिल्लो. इन दॅट केस वी हॅड द फर्स्ट वन विच वॉज हाव टू चूज अ करियर. सेकंड जो आशिल्लो तो आशिल्लो हाव वी हॅव टू कॅरी ऑन विथ डिफरंट कायंड ऑफ एक्सरसायजीस, हाव टू कीप आवर सेल्फ फिट सो दॅट वी कॅन स्टडी वेल. सो एक्सरसायजाचेर भाग दिल्लो. थर्ड जो आशिल्लो तो म्हटल्यार हाव टू पे अ लिटल मोर अटेन्शन ऑन फूड आणि हाव फूड डज गो टू हेल्प अस कॉन्सन्ट्रेट बेटर ऑन आवर स्टडीज. सो तो एक भाग आशिल्लो. चवथो जो आशिल्लो तो म्हणल्यार आमी पळयलें की वॉट आर द वेरियस करियर ऑप्शन्स वीच आर अवेलेबल. आणि लास्ट जो आशिल्लो तो म्हटल्यार वी हॅड अ व्हेरी एमिनंट पर्सन हू वॉज फ्रॉम अ डिफेन्स फील्ड हू गेव लॉट ऑफ आयडिया विथ रिस्पेक्ट टू वॉट आर द करियर ऑपॉर्च्युनिटीज इन द डिफेन्स फील्ड. पण हे सगळें करता आसतना थोडोसो टायम म्हणजे गिविंग अ होल टायम ऑफ अराउंड आय सपोज 5 different lectures we had. So this time we have curtailed it to only 3, but not at all compromising on the topics that we have to cater to you all. आता आयचे तिनूय जे टॉपिक्स आसतले ते जशे आमचे एमिनंट स्पिकर्स येतले ते तुमच्या बरोबर इंटरॅक्ट करतले. हांव थोडोसो म्हजो वाणी विराम इतल्याच खातीर दिता कित्याक ह्या एमिनंट स्पिकरां बरोबर हांवूय तुमच्या बरोबर इंटरॅक्ट करतले. देर विल बी 3 स्पीकर्स फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम. We are going to start with Dr. Jyoti Sawant. Then we will be taking up with a talk from Dr. Abhishek Karmani, and concluding will be my talk on a very very important topic. And I'm sure की आम्ही जो इतल्या दिसांचो प्रयास केला, इतल्या दिसांचे काम आसा ते सहज आणि म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक ते आवडटलें. आयज ह्या खिणाक हांगा उबे रावता आसतना आमचे वेगळे 4 इन्स्टिट्यूटा तर्फे ज्यो वेगवेगळे कोर्सीस चल्ला हाच्या बद्दल हांव तुमकां माहिती दिता. हे इतल्याच खातीर माहिती दिता कित्याक आमकां खबर आसपाक जाय आमच्या सांखळी वाठारांत वेगवेगळे कोर्सीस खंयचे चालू आसा, बिकॉज वी आर हियर फॉर अ करियर गायडन्स प्रोग्राम. सो फर्स्ट हांव सुरू करता आसतना सायन नर्सिंग अँड पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूटा बद्दल सांगता. सायन नर्सिंग इन्स्टिट्यूट केटर्स टू गिविंग अ कोर्स. इट हॅज स्टार्टेड फ्रॉम 2013. पण आयज आमी पळयता की वी हॅव ANM दॅट इज ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवायफरी, GNM दॅट्स जनरल नर्सिंग मिडवायफरी आणि त्याच बरोबर BSc नर्सिंग with an intake of 60 number of students every year. And now we are in the 2nd year of our GNM and BSc, and we are in the 10th year of our ANM course. त्याच्याबरोबर आमकां पॅरामेडिकल कोर्सेस. Now which are the various paramedical courses which are offered right in Sakri? We have diploma in medical lab technician. Second आसा तो म्हटल्यार diploma in X-ray technician, and the third one is diploma in ophthalma technician. These are all courses which can be taken after 12th standard. आणि दुसरो एक कोर्स आसा and that is home nursing. Even a 8th standard student can take up with home nursing later. ताच्या बरोबर GIST, that is Goa Institute of Skill Training, which is also based in Sakri. आणि गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंगाच्या अंडर 4 वेगवेगळे कोर्सेस चलता. दॅट इज वन इज हाऊसकीपिंग, द सेकंड वन इज योगा अँड वेलनेस, द थर्ड वन इज पंचकर्मा असिस्टंट, अँड द फोर्थ वन इज फ्रंट ऑफिस मॅनेजमेंट.
आता ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या आम्ही इन्स्टिट्यूटाबद्दल माहिती दिली, पण त्याचबरोबर देर आर ऑर्गनायझेशन्स लाईक दॅट ऑफ पद्मिनी फाउंडेशन. We have under Padmini Foundation we carry on only with 2 programs. One is the career counseling program, that is we deal with youth, and the second one is the cancer awareness program. So आजच्या पिढीत सुद्धा आज हो कार्यक्रम जाता असताना we have regular checkups which are going on in 2 of the areas in the Pali region. So आमकां एक कळपाक जाय की through these organizations we get ample of opportunities to reach out to people and know their issues and thus try to solve them. म्हाका दिसता म्हजो जो टॉक आसतलो तेतूर ह्याच थोड्या गोष्टींचो आस्पावूय आसतलो आनी आमच्या भितरली नवीन भुरगीं अशा तरेच्या कामांत तांचो आस्पाव आसतलो अशें म्हाका दिसता. आयच्या करियर गायडन्साच्या 3 टॉक्सांचो तुमकां खरेंच बऱ्या तरेन उपयोग जातलो हे तुमचे लागीं मागता. आनी त्याच बरोबर तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमान हांगासर आयले आनी सहभागी जाले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा म्हजें उलोवप सोंपयता.